ह्या खासा कॅम्पाच्या निमित्तात हांव मुद्दामून आतांच विचारतालो की आमी गोंयांत गृह आधार कितल्या भयणींक दिता काय म्हणून. बऱ्याचशा सरकारांनी म्हणजे गोंयची देख घेतली आनी ताज्या उपरांत गृह आधारा सारकिल्यो योजना काडल्यो. कोणी तिका वेगवेगळी नांवां दिलीं, कोणी लाडली बहीण म्हटली, कोणी आनी कितें म्हटलें. पण ही योजना सुरू करपी आनी ह्या योजनेचे प्रणेते ही स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी पयले फावटी आपल्या भयणींक आधार दिवपाची सुरवात केली. आनी तो आंकडो 1,30,000 आसलो. तो म्हज्या कार्यकाळांत हांवें 1,80,000 पावयलो. 50,000 चड भयणींक आज गृह आधाराच्या मार्फत हो मदत मेळटा. हांवें कित्याक सांगलें न्ही, ही मदत कितली. आमी जरी आत्तां भाऊन कॅल्कुलेट केल्या त्या प्रमाणे ती मदत जी आसा ती 1,500 जरी म्हटली आसत जाल्यार वर्साक 18,000 रुपया जाता. एका वर्साक 18,000 रुपया आमी न चुकता तुमच्या एकावंटाचेर घालता. आमी पळयता बरेचशे फावटी 18,000 रुपयाची किंमत ज्याच्या कडेन 18,000 रुपया ना आनी तो जेन्ना कोपरेचें लोन काडटा पळय न्हू, तेन्ना कळटा ताका की 18,000च फाल्यां सकाळीं लोन तशेंच जावन जावन ते 50,000 जाता केन्ना तरी आमी फारीक करूंक पावना तेन्ना. म्हणून ह्या 18,000ची किंमत जेच्या कडेन ना ताका कळटा.